नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली पळयात ताच्यो हेडलायन्स. राम भारताच्या चराचरांत अयोध्येतले राम मूर्ती प्रतिष्ठापना म्हणल्यार एका नव्या पुर्वाची सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विधान. हरवळ्या काडिल्ल्या राम रथाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली पूजा. राम भक्तांनी व्हड्या संख्येन लायिल्ली हाजेरी. श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा सुवाळ्या निमतान पुराय गोंयांत पातळा भक्तिमय वातावरण. श्रीरामाची रांगोळी चित्रां राम भक्तांचे थारलां आकर्षण. आयतारा राती घराच असतना आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेराताक आयलो काळजाचो आताक. जीएमसीत जाली एंजिओप्लास्टी. सध्या भलायकी स्थिर आशिल्ल्याची घरकान्न जेनिफरान दिली म्हायती. कोयर उडयतना एकल्याक रंगे हात धरलो. रस्त्या कुशीक उडयलो कोयर उखलून डस्टबिनांत व्हरून उडोवचो. मंत्री गोविंद गावडेची शिटकावणी. आनी हंड्रुण दर्यादेगेवयली 38 बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश. सुनावणे वेळार चुकीचो अहवाल दिल्ल्याचो बोवाळ. आता पळयात खबरो विस्तारांत. राम भारताच्या कणाकणात आसा. तो प्रत्येक भारतवासियांच्या अंतर्मनात आसा. अयोध्येत राम मूर्ती प्रतिष्ठापना म्हणल्यार एका नव्या पर्वाची सुरवात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. प्रभू रामाचे अस्तित्व तेन्नाय आशिल्लें, ते आतांय आसा आनी ते अबाधित आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्येत राम लल्लाच्या मुर्तीच्या प्राण प्रतिष्ठाने वेळार उपरांत म्हणलें. के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है. संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली. मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली. न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना. साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं. आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं. स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं. पूरा देश आज दीपावली मना रहा है. आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है. सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है. प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं. राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं. हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक
देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्या निमतान साखळेन उमेदीचे वातावरण आसा। या सोहळ्या निमतान साखळे रामरथ तसेच हेर धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केला। सकाळ फुडें काडिल्ल्या रामरथाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पूजा केली। हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवळाकडेन रामरथाची मिरवणूक काढली। या वेळार राम भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली। जय श्रीराम। रामलल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठान सोहळ्याक अयोध्येत प्रारंभ जालो आणि पुराय भारत देश व अयोध्यामय जाल्लो आसा। सगळीकडे उत्साह आणि आनंद उत्सव मनयता। गोंयांतूय बी त्याच धर्तीचेर पुराय प्रत्येक गांव हो अयोध्या जाला, प्रत्येक देवूळ हे राम मंदिर जाला आणि प्रत्येक राम मंदिरात राम प्रतिष्ठान सोहळो आज सगळीकडे राम प्रतिष्ठान रामनाम जप हे सगळे सुरू आसा आणि दनपारां 11 ते 1 पर्यंत लायव्ह राम प्रतिष्ठान सोहळा सगळे पळयतले। पुराय गोंयांत अशा पद्धतीचे एक उत्साहाचे वातावरण सुरुवात जाला। आमच्या सांखळी मतदारसंघात सुद्धा आज सकाळी हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवस्थानांतल्यान रामरथ राम मंदिराचो रथ ज्याची सुरवात म्हजे हस्ते रुद्रेश्वराच्या देवळांतल्यान जाली। पुराय सांखळी परिसरात राम मंदिर रथ हो फिरतलो आणि सगळ्या जाणांक राम मंदिराचे दर्शन दितले। आमच्या प्रत्येक गावागावांतल्या देवळात सगळ्यात व्हडलो उत्सव, प्रत्येक ल्हान मोठ्या देवळात व्हडलो उत्सव राम प्रतिष्ठानाच्या निमित्तान दवरला आणि सगळीकडे लायव्ह पळोवपाची वेवस्था केल्या। त्याच बरोबर सांजच्यो महाआरती आणि दीप उत्सव व प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान देवळांतल्यान दीप उत्सव मनयतानाय बी पळोवपाक मेळटलो। पुराय गोंय हे राममय जालां। परत एकदा समेस्त भारतवासियांक, समेस्त गोंयवासियांक आयज राम प्राण प्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उपस्थित हो सोहळो आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा। आज परत एकदा आमी सगळ्या जाणांक ज्या राम भक्तांक ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आयच्या ह्या शुभ दिसा तांकां याद करता, तांकां त्या स्मृतीक परत एकदा सगळ्यांक अभिवादन करता आणि राम प्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा भेटयता। जय श्रीराम। श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्या निमतान पुराय गोंयांत उमेदीचे ल्हार फाकला। सगळे कडेन मंगल आणि भक्तिमय वातावरण निर्माण जाला। दर एका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतात। हे सोहळ्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळाचेर लायटीची रोशनाय केल्या आणि श्रीराम नाम जप, भजन आदी वेगवेगळ्या धार्मिक विधी चालू जाल्यात। जाल्यार श्रीरामाची रांगोळी चित्रां राम भक्ताचे आकर्षण थारला। श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळो निमतान वाळपय शहरात मोटरसायकल रॅली काढली। मासोड्ड्या वाठारांतल्या शांतादुर्गा रवळनाथ देवळांत प्राण प्रतिष्ठापन सुवाळ्या निमतान मंत्री विश्वजीत राणेच्या हस्तुकी महाआरती जाली। वळवय सातरी भाट वाठारांतल्या शांतादुर्गा देवळात भक्तांनी अभिषेक आणि रामनाम जप केलो। तशेंच गजांत लक्ष्मीच्या देवळांत लेगीत भक्तांनी रामनाम जप केलो।
सावय वेरेच्या अनंताच्या देवळांत रामाची भव्य रांगोळी काढल्या. तशेंच रामनाम जप करपाक सुरवात आसा. धावे सत्तरीच्या हनुमानाच्या देवळात रामनाम जप केलो. नगर गावच्या शांतादुर्गा देवळात लेगीत रामनाम जप करपाक सुरवात आसा. कपाट्या वाठारातल्या ब्राह्मणी महामाया देवळांत थळाव्यांनी श्रीरामाची रांगोळी घातल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेचो आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां आयतारा राती काळजाचो आताक आयलो. उपरांत रोखडेच ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केलो. ताचेर एंजिओप्लास्टी केल्या. आतां ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. आयतारा राती घरात आसतना अकस्मात बाबुशाक काळजाचो आताक आयलो. तेन्ना रोखडोच ताका गोमेकोत व्हरून थंयच्यान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ताचेर एंजिओप्लास्टी जाल्या. सध्या ताची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती बाबुशाची घरकान्न आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हिणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा मंत्री गोविंद गावडेन एकल्याक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. उडयल्लो कोयर परत उखलून कोयरा खातीर दवरिल्ल्या डस्टबिनात उडोवचो. तशेंच म्हज्या मतदार संघातलो आसूं पूण कोयर मेळत थंय उडोवचो न्हय. गांव आमकां नितळ दवरपाक जाय अशें गोविंद गावडेन कोयर उडोवप्याक स्पश्ट सांगलें. जागे आहा जागे तुमकां पंचायती मुखार खंय गार्बेज हें आसा हें करपाक जाय न्ही. काय दुसरो पळयलो चल म्हाजो तुजो मागीर तुमी सांबाळून तुमी दवरप मरे तें पळयलो आतां काड वर देंवचो नाशिल्लो पूण म्हाका वायट दिसता. आनी ज्या कामाक काडून अशें काडून भायर उडयता पळय हांवें तुका दुस्तूच पळयलो. तूं म्हाज्या मतदारसंघात आसूं पूण म्हाका तशें कांय लागना. गांव आमकां सांबाळपाक जाय निवळ दवरपाक जाय. पळयता तुमी चलना तें बरें जागा मरे पंचायती कडेन आहा बरें एक कडेन हांगा थंय कितें अशें काडून उडयलें. हणजून दर्यादेगे वयली 38 बेकायदेशीर बांदकामां एका सप्तका भितर मोडून उडोवपाचो आदेश आयज उच्च न्यायालयान दिलो. ते पयलीं हणजूना 18 बांदकामां मोडून उडयल्यात असो चुकीचो अहवाल थळाव्या पंचायतीच्या सचिवान एफिडेविटांत दिला. असो कोर्टा मुखार आयले देखून बोवाळ जालो. बेकायदेशीर बांदकामाची उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेतल्या. फाटली सुनावणी म्हणटा ती 3 जानेराक जाली. ह्या सुनावणीत जो सुनावणी जाली तेन्ना उच्च न्यायालयान जो हणजूणचो सचिव आसा तांकां सांगलें एक कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल कर म्हणून आनी तो कोर्टाक प्रेजेंट कर 2 विका भितर. 2 विका भितर आयज सुनावणी जाली
पूण आयज सुनावणेक जो एमिकस कुरी आसलो गोसावी म्हणटा तो अभिजीत गोसावीन हायकोर्टा मुखार दाखोवन दिलें कितें हो जो अहवाल दिला जो 18 बांदकामां म्हणल्यार तो चुकीचो आसा म्हणून. आतां हायकोर्टान ही ऑर्डर दिला जी 38 बांदकामां आसात जी 100 कोस्टल एरिया ती इलिगल आसात ती डेमोलिश करची म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान नार्वेकार. म्हापशां बलबीम हॉटेलांत सोमारा दनपारा अचकीत उजो लागलो. सिलिंडर ट्युबांत लिकेज आशिल्ल्या कारणान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. नशीब बरें म्हणून आपूण वाटावलो अशें हॉटेल मालक सांगता. 14 म्हापसा कंट्रोल रुमान मॅसेज आयली की बलबीम हॉटेलांत गॅस सिलिंडर स्फोट जाला. हांवें पळयलें जाल्यार गॅस सिलिंडराक उजो पेटलो आनी तेजे देगेक 3 सिलिंडर आशिल्ले. सो आमी इमिडिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केली विथ द हेल्प ऑफ वॉटर आनी आमी कूल केलो पयलीं आनी तो स्लो आमी मागीर भायर हाडलो. ट्यूब कितें लिकेज जाता हय आमी समजलें कितें ट्युबीचो आमी सिलिंडराक उजो रमरमेत पेट्टालो तेन्ना आमी पयलीं जाल्यार ट्यूब लिकेज जालो ताका उजो पेट्टा. लॉस तेजे लॉस एक्झॅक्ट सांगूंक शकना लॉस काय ना सिलिंडर लायलो आनी हें जालें थंय पायप लीक जातली म्हाकाय कळना न्ही तें हांव कितें टॅक्निशियन न्ही. सिलिंडर लायलो तो लिकेज जालो आत्तां जस्ट लायला पायप लिकेज जाल्ले पायप मातशें कितें फॉल्ट आसली मागीर तो उजो पेटलो किचनाक उजो पेटलो रोखडोच. हांव भितरूच आसलो म्हाका भायर सरोंक चान्स ना तरी म्हाजे चेडवान हाडून मारली बाबा भायर यो किचन हांव भायर पावलो नाल्यार हांवूय भितून पावता कांयच चान्स नासलो येदो व्हडलो उजो पेटतालो. मागीर फायर रोखडेच कळयलें हां मागीर फायर रोखडी येयली चेडवान फोन मारलो भायर रोखडी येयली. ओके विदीन नो टायम. अच्छा कितले सिलिंडर आसले हितून? 2 सिलिंडर. पण कितें कळना कितें नुकसान भितर सद्या जालां तें जातलें विशय आतां येपार बी आहा न्हू तेलाचे डबे आनी कितें कितें आसा तें सगळें ऑलमोस्ट सामान सगळें बेसन आनी साखर आनी पण कामगार बीन आनी आसले भितर कामदार ना वेळ बरो आयज कामदार ते हेका लागून येवंक ना ते रामाचे हें आसा न्ही तेका लागून कामगार पावले ना. ते म्हणलें आमकां पत्रां वचोंक जाय आनी म्हटलें चला घे सुटी गिरायकूय कोण ना. ओके मागीर तुमी एकलेच आसले आतां? हय हांव एकटोच एकली भितर. कितल्यांक जालें हें? आतां जस्ट बिफोर 15 मिनिट्स. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरले. दिवचल शारांतल्या वाळशी वाठारांत ही कारवाय केली. ट्रक जप्त करून 6 ड्रायव्हरांक अटक केल्या. दिवचल पुलिसेन केल्ले एके धडक कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरले. दिवचल पुलीस स्टेशनाची पुलीस उपनिरीक्षक करिश्मा प्रभू हांच्या फुडारपणा खाला दिवचल शारांतल्या वाळशी वाठारांत आयतारा ही कारवाय केली. मेळिल्ले खबरे प्रमाण हे ट्रक महाराष्ट्रांतल्यान रेंव घेवन गोंयांत येताले तेन्ना ही कारवाय केली. पुलिसांनी हे विशीं मायनर मिनरल कन्सेशन ॲक्ट 1985 खाला गुन्यांव नोंद करून 6 ट्रकांच्या ड्रायव्हरांक अटक केल्या. तशेंच रेल्वेची येरादारी करपी 6 ट्रक जप्त केल्ले आसात. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. अटक केल्ले 6 ड्रायव्हर महाराष्ट्रांतले आसा आनी तांची नांवां मुर्तुजासाब मुजावर, अमेय कदम, अनिल कवडकर, अविनाश धुमक, लक्ष्मण कदम आणि प्रथमेश धुमक अशी आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 26 जानेवारी पणजे जावपी लोकोत्सवाची तयारी खंय मेरेन पावल्या हाची पळोवणी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केली. अंदू वर्सा नॅशनल इंटिग्रिटीच्या आदाराचेर डिझायन मॉन्युमेंट उबारल्यात. तशेंच लोकोत्सवात 160 कलाकार माचेर एका वेळा सादरीकरण करतले. ह्या लोकोत्सवात कलाकारांक कसलेच त्रास जावचे न्ही हाची दखल घेतले अशेंय गोविंद गावडेन सांगले. लोकोत्सव 2024 हो 26 तारखेक आमच्या 6 वरांचेर सुरू जाता आणि त्या संदर्भान आज तेजें काम खंय पाविल्लें आसा तेजें एक पाहणी करपा खातीर इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आज आयिल्लो आसा. ज्या वेळाचेर आमी अवाढव्य जेन्ना खर्च करतात आनी क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट ज्या वेळाचेर म्हणटात त्या वेळाचेर बारीक बारीक खाची खळगे सुद्दां आमकां ते भरून काडपाक जाय.
आणि म्हणूनच आज पर्सनली ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कशी आसपाक जाय, त्याच प्रमाणे आमचे ओवरऑल लूक कसो आसतलो, ताका लायटिंग इफेक्ट कशें आमी हाडपाक शकता, दिसाचो कसो दिसता हो स्टेज जो आमी मोन्युमेंट आज जो उबारलेलो आसा तो एक नॅशनल इंटिग्रिटीच्या आधाराचेर आमी आज डिझायन केल्लो आसा. आणि त्या अनुषंगान आज काम, क्वॉलिटी ऑफ काम आमकां मेळटा काय कितें हे सगळे काही गोष्टी जाणून घेवपा खातीर जो आमी प्लेन, जो डायमेन्शन्स जे आसात, फाल्यां सकाळी एक ऑडियन्सान कोणी एक विवर जर बसलो जाल्यार ताका खंय ऑब्स्ट्रक्शन जावपाक जायना. किंवा एका बरोबरच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हज्या लोकोत्सवान ऑलमोस्ट 160 आर्टिस्ट मॅक्झिमम एट ए टायम ऑन स्टेज परफॉर्म करता. आणि जेन्ना लोकरंग जेन्ना सुरू जाता किंवा पूर्वरंग जाका आमी म्हणटात तेज्या वेळाचेर अशे तरेचे सगळे आर्टिस्ट ज्या वेळाचेर आपले सगळो फोर्स ताकद घालून ह्या स्टेजीचेर ज्या वेळाचेर परफॉर्म करतले जाल्यार आमचे त्या स्टेजीक भितर कसलोच तरेचो डिस्टर्बन्स जावपाक जायना. हेजी बारीकांतली बारीक क्वॉलिटी, बारीकांतलो बारीक गोश्ट आमी आज आमचे जे कन्सल्टंट जे आसात, आमचे शॉन एडवंट हांच्या देखरेखी सकल हें काम सुरू आसा. ते डिफरंटूच आसा. फाटले फावटी जी स्टेज जी आशिल्ली ती खूपच हेजे पेक्षा खूब वेगळी आशिल्ली. ह्या फावटी आमी जे संबंद भारता भितर जे मॉन्युमेंट्स जे आसात ताका नॅशनल आमी इंटिग्रिटी मॉन्युमेंट्साच्या माध्यमांतल्यान एक नवी आकृती आमी तयार करपाची केल्ली आसात. आणि त्या आकृतीच्या माध्यमांतल्यान आज हो एक कारण कशें आसा, आज जवळ जवळ आमगेलो कितल्यावो जवळ 20वो का 26वो अशें कितें आमचो लोकोत्सव आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हे ज्या वेळाचेर आमी काम करता त्या वेळाचेर प्रत्येक वर्सा नवी संकल्पना, नवी आयडिया, नवो डिझायन घेवन आमी येतात. कारण आमी जर परत तेंच जर पेस्ट आनी कॉपी आनी पेस्ट जर केलें जाल्यार एका आर्टिस्टाक क्रिएटिविटीक स्कोप मेळपाना. आणि म्हणूनच जी क्रिएटिविटी आहा, जी आर्ट, आनी खास करून म्हजें डिपार्टमेंट जें आसा आर्ट एंड कल्चर, आणि म्हाका दिसता तुमी सगळेच पळयतात फाटल्या फावटी ज्या वेळाचेर आमचो तुमी कंपेर करून पळयात फाटलो फावटी सेट आणि मागीर हो ज्या वेळाचेर कंप्लीट जेन्ना सेट जातलो तातूंत भितर कितलो डिफरन्स आसा, वास्ट डिफरन्स आसा हेवूय तुमकां सगळें कळटलें. अयोध्येत श्रीराम प्रतिष्ठापना सुवाळो व्हडा उमेदीन जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देवळाच्या गर्भघरांत वचून धर्मीक विधी केले आणि उपरांत पूजा केली. रामलल्लाच्या दोळ्यावेली पट्टी काढून हातात कमळ घेऊन प्रधानमंत्र्यान पूजा केली.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।